धोरणात्मक दर म्हळ्यार रेपो रेट 6.5% स्थिर. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दासाची माहिती. पणजे रस्त्यांची चाळण. बाबूश म्हणटा गोंयभर बाबत रस्त्यांचे प्रश्न आपल्याक लागना. मुख्यमंत्र्याक विचारचे मात पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हूण सुदीन परवडलो. सुणी भोवती सुणी गोरवांचेर फुडल्या अधिवेशनात बील. कामधेनूच्यो गायी रस्त्यार मेळ्ळ्यार ताब्यात. दूधकारांची स्कीम रद्द. गोरवा रस्त्यार दिसल्यार गोरवाकारांचेर गुन्यांव. 1 जून ते 5 ऑगस्ट 3000 मायज झाडां पडली. 700 झाडां घरांचेर कोसळ्ळी. हजारभर रस्त्यार उजो पालोवपी दळ म्हणटा सगळ्यांत चड पडझड फोंड्या. डेंग्यू केशी वाडटात. भलायकी खात्याचे आंकडे हुसक्याचे. आतां मेरेन 81 केशी. उत्तरेक 64, दक्षिणेक 17. खबरदारी घेयात. भलायकी खात्याचो भौसाक उलो. ऑलिंपिकात भारताची पहिली भांगरा पदक जोडपी संद हातींतल्यान वगडायल्या उपरांत रेसलर विनेश फोगाटान खेळांतल्यान निवृत्ती जाहीर केल्या. निमण्या मॅचीत 50 किल गटांत रेसलर विनिशा फोगाट अपात्र जाल्ली. राष्ट्रपती प्रधानमंत्री धरून सेलिब्रिटी मानेस्तांचो विनेश फोगाटाक तेको. पुराय भारत फोगाटाचे फाटल्यान. सोशल मीडियार नेटिझन्साचो सूर. गोवा कारवार हायवे सासड वेलो. कारवारचो काळी न्हंयवेलो पोन्नो पूल कोसळ्ळो. पुलावेल्यान वचपी तामिळनाडूचो ट्रक न्हंयत ड्रायव्हराक केलो साल्वार. पूल 60 वर्सां पोन्नो. गोंय विद्यापीठांतल्यान मार्कशीट दिवंक कळाव जाता आसत जाल्यार विद्यापीठाकडे उलोवन विशय तडीक लायता. मुख्यमंत्र्याचे उतर. प्रुडंटाच्या रिपोर्टाची विधानसभेत दखल. गोंयचे विधानसभेत एसटींक राजकीय आरक्षण दिवपी विधेयक संसदेत आयले. उटा सरकाराचे उपकारी. 22 वर्सांच्या झुजाक फळ. एसटी लोकसंख्ये प्रमाण उटा मागतात 4 सीट. फोंड्या कपड्याच्या दुकानाक उजो. फायर ब्रिगेडीन उजो हाडलो आटापात. नेमके कितले लुकसाण जाला ते आजून कळिल्ले ना. वाडे प्रियोळ. घराच्या दारार बिबटो. फातोडे 4 वरांचेर पावलो. घरा भायर सीसीटीव्हीचेर व्हिडिओ कॅप्चर. बार्देश तालुक्यात आज उदका पुरवण ना. आसनोडा 30 MLD ट्रीटमेंट प्लांटाच्या मेंटेनन्साच्या कामाक लागून मर्यादित उदका पुरवण. उत्तर गोंयच्या पोक्सो कोर्टाचो बलात्काराचो आरोपी शुभम बालीक जामीन. 15 डिसेंबर 2023 मोर्जे हॉटेलात एके पर्यटक बायलेचेर बलात्कार केल्लो म्हूण अटक. दिल्लीत 15 ऑगस्टाक तिरंगो हुबोवपाक मुख्यमंत्री नाग. केजरीवाल झेलीत. मंत्री अतिशीक तिरंगो हुबोवंक दिवचो केजरीवालाची मागणी. कर्नाटक सरकारान बंगळुरूत रातच्या 1 मेरेन क्लब, हॉटेल, बार आनी रेस्टॉरंटां चलोवंक दिली परवानगी. पातीशेर सरकाराचो अतिरिक्त येणावळीक यत्न. वायनाड हुंवारात सोंपिल्ल्यांच्या फामिलीक देशभरांतल्यान आदार. फिल्म स्टार आनी हेरांनी केल्या कोट्यांनी रुपयांची मजत. राहुल गांधी मागता खासा पॅकेज. शेख हसीनाचे सरकार गेल्या उपरांत भारत बांगलादेश वेपाराचेर परिणाम. ढाका भारतीय उच्च आयोगाचो स्टाफ आजून थंयच. मात अधिकाऱ्यांच्यो फामिली भारतात येवंक सुरू. बांगलादेशात हिंदूंचेर हल्लो करतल्यांचो निषेध. उद्धव ठाकरे म्हणटा हिंदूंचे पाशस तपासूं नाकात. योगी आदित्यनाथ म्हणटा सनातन धर्म राखूंक एकठांय येवचे. शेअर मार्केट रेडान उक्ते. निफ्टी 24,172 जाल्यार सेन्सेक्स 19,400 चेर उक्तो.